Gainasang Q6. Bapa Moshe Priticha Kedo Somaimo Papiang Sodong Patkatli Putak Darloi Sonsari Bapa Moshe Priticha Kedi Tushikon Walai Sutka Dio Chagulama Putak Kursar Kirailoi. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. बाबा जेजू संवसारांत बापाची खबर घेवन आयलो. बापाचो मोग ताणें आपल्या जिवितांत उक्तावो केलो आनी जो कोण आपणाक पळयता तो बापाक पळयता अशें ताणें म्हणलें. बाप आनी हांव एकूच अशें म्हणून बाप आमचो कितलो मोग करता, कितलो ताका आमकां हुस्को आसा, कितलें आमचें ताका पडलेलें आसा हें ताणें दाखयलें. आमची वस्तंगी आमी ह्याच बापाक लागीं सरून ताणें मागलें. बापा जे भाशेन हांव आनी तूं एक ते भाशेन तिवूय एक जावची अशें ताणें मागणें केलें. आयज दरेकले जेजूक ओळखून घेवंक आनी ह्या वरवीं बापाची ओळख आमकां मेळोवंक आमचें मन आनी आयतें करुया. आमी चुकल्या देखून ह्याच बापाचें बोगसणें मागून हे पवित्र मिसाचे भेटेक तयार जावया. हांव पातकी सोद देवाक आनी तुमकां बाबा बडिंदो म्हजो गुन्यांव चारूंक सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें चिडून हांवें जायती पातक्यां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बुडो अपराध. ह्या पासत भाग्य सदांच सांकवार मारे सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बडिंदो अशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोड पवित्र देव आमची काकूट करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमया काकूट कर. प्रार्थया. सोद पदवीधरांनी सासणाच्या देवा पास्काच्या गुटाचो फोड आमचे जिणेंत दिसान दीस वाडोवन दी. पवित्रस्नाना वरवीं आमकां नव्या जिवान भरून तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. तुजे कुरपेच्या आदारान सुबापणी ह्या नव्या जिविताचीं फळां दिवंक आनी हे भाशेन सर्गींच्या संतोशाक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देवचे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. धर्मदुताच्या इतिहासावेले वाचप. दुसऱ्या सोनवारा अंतियोकेचे ओगले उणे आख्खे शार देवाचें उतर आयकूंक एकठांय जाले. इतली उरपत पळोवन जुदे लोक नाटकाळेन बोल्ले आनी निंदा करून पावलूक सांगताले. ताचेर आडवें तिडवें उलोवंक लागलो. तेन्ना पावलून आनी बार्नाबासान काळजीदारपणान म्हणलें, देवाचें उतर आमी पयलें तुमकां परगट करूंक जाय आसलें, पूण तुमी तें मानून घेनात देखून आमी सासणाचें जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण तुमची
निवाड घेता देखून आतां आमी विदेशी वाटेन चलता, कित्याक अशें आमकां सर्वेस्परान फरमायलां. पृथ्वीच्या सिमापुऱ्यान तुवें तारण पावचे खातीर राष्ट्रांचो उजवाड हांवें तुमकां नेमला. हें आयकून विदेशी खुशाल जालीं आनी देवाच्या उतराक ताणें मान दिलो आनी सासणाचें जिवीत जोडूंक आदीं फुडें नेमलोलीं आसलीं तितल्यांनी बावार दवरलो. हे पोरी देवाचें उतर सगळ्या गांवांनी शिपडायताले, पूण जुदेवांनी थोड्या भक्तिवंत आनी उंच कुळीच्या बायलांक आनी शारांतल्या फुडाऱ्यांक उचांबळ केली आनी पावलूक आनी बार्नाबासाक पिडापीड दिवंक आनी आपल्या प्रांतांतलीं भायर घालूंक हुस्कायलीं. देखून ते जिदेवाच्या आड आपल्या पांयाचो धुलो फाटून एकोन्यांक गेले, पूण शीस खुशालकायेन आनी पवित्र आत्म्यान भरले. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. शेकांचे पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. जबाब. शेकांचे पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रोचून गा नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं वचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावाळान जैत व्हरूंक सोडवण दिली. जबाब. शेकांचे पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाचे कुडी तावन आपलो तीर विस्वास मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. शेकांचे पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकांचे पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वेन गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घडून गा. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. शेकांचे पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. उद्गार. Soy sorvesporag, soy. Soy sorvesporag, soy. Soy sorvesporag, soy sorvesporag, soy sorvesporag, soy. सुमी म्हणटा, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजें खरें शीस जातल्यान आनी तुमकां सोत कळून येतलें. Soy sorvesporag, soy. Soy sorvesporag, soy. Soy sorvesporag, soy sorvesporag, soy sorvesporag, soy. Sorvespor तुमची सभे आसूं. जोवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची ओळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हळें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका पोर्तिपाल केलो. फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसां आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना.
जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव बापा सोबें आसा आनी बाप म्हजे सोबें आसा म्हूण तूं स्वत मानिनाय? जी उतरां हांव तुमकां सांगता ती हांव म्हजेच वस्तूंगी उलयना, पूण म्हजे सोबें आसा तो बाप आपली कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजें स्वत मानून घेयात. हांव बापा सोबें आसा आनी बाप म्हजे सोबें आसा. कर्तुत्वाक लागून तरी स्वत मानात. हांव तुमकां स्वत सांगता, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करता ती कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलो, कित्याक हांव बापाशी वेतां. तुमी म्हजेच नांवान मागशात तितलेंय हांव करतलो आनी अशी पुता सोबें बापाक मोहिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें करतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. बाबा भणिनो, एक दीस दोग ओस्तऱ्यो आपल्या ऑफिसान काम करताल्यो. एकली क्रिस्ती आनी दुसरी ऑन बावार्थी. आनी ऑन बावार्थी ओस्तरी एक क्रिस्ती ओस्तरेक विचारता, तुमच्यांनी कशें म्हणूं येता तुमकां देवा बापाची ओळख सुबेज आसा? हाऊ कॅन यू से दॅट यू हॅव नॉलेज higher than anyone else about God? आनी ही क्रिस्ती ओस्तरी तिका सांगूंक जायना जालें उतरांनी, पूण ती म्हणूंक लागली, म्हाका ओळख आसा जेजूची आनी ताच्या उतरांचेर म्हाका बाबार्थ आसा, बरवंसो आसा. जें कितें ताणें सांगलां तें हांव अणभवतां. म्हज्यानी उतरांनी सांगूंक जायना, पूण म्हाका अणभव आसा. I cannot explain to you by any words, but I have experience of Jesus. व्हड जबाब दिचो. आयज जेजू म्हणटा, जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. तो फिलिपान प्रश्न केल्लो त्या प्रश्नाक जाप दितात खरो, पूण बाप आनी आपूण एकूच हें तो दाखोवंक सोदता. कोणेच फुडाऱ्यांनी आपणाचे बाबतीन इतलें उलोवंक ना, आपणाक देवाक सर करूंक ना. आमी जाणो मोहम्मद ही क्लेम टू बी अ सिनर, आपूण पातकी म्हणून ताणें वळखून घेतलें. आमी जाणो बुद्धा, ही सेड डोंट वेनरेट मी, म्हाका वर्शीप करिनाकात, म्हाका तसलो मान दिनाका. पूण जेजूनच म्हटलें, हांव आनी बाप एकूच. म्हणटच बापाची नॉलेज, बापाचे आसमे कितें पळय तें जेजून आमकां दाखयलें. आनी हाका लागून जेन्ना मोइजेसाक देव एके भाशेन उज्याच्या आकट्यान दिश्टी पडटा तेन्ना म्हणटा, फुड्यांत येनाकाय, हो जागो पवित्र. कोण तो बाप ताका ते भाशेन वळखूंक मेळूंक ना, पूण जेजून आमकां दाखयलें. जेन्ना जेजून प्रश्न केलो पेद्रूक, लोक म्हाका कोण सोदता? हू डू पीपल से आय एम? लोक म्हाका कोण धरता? ह्या प्रश्नान बाबडिनो जायतो उजवाड बापाचो आमकां मेळटा. लोक म्हाका कोण सोदता? तूं म्हाका कोण सोदताय? आनी जितली ओळख जेजूची आसली ताचेर बाप कोण तो जाणो जावंक धरलेलें आसलें. आयज दर एकल्याक आमकां होच प्रश्न जेजूय करता, हू डू यू से आय एम? तूं म्हाका कोण सोदताय? ह्या प्रश्नाक दर एकल्यान आमी जबाब दिवंक गरज. आनीक जेजू म्हणटा, म्हज्या नांवान तुमी मागशात तितलेंय हांव तुमकां तें करतलो वो दितलो. जेजूच्या नांवान मागशें तितलें आमी जायतें मागता, पूण भावार्थ मागण्यांत तितलो आसना.
आनी मागलेले मेवतूचय त्याच देवाक आमी विसरता. आयज मागुया आमकां देवाची मजत ताका ओदीक ओळखून घेवंक. कोण एकलो बरयणार म्हणटालो, आमकां देव कोण तो जाणो जावंक आमी इतली नेणार आसली की खूद देवाकूच येवचो पडलो देव कोण तो सांगूंक. हे व्हडांतलें व्हड देणें आमकां. गॉड टेक्स इनिशिएटीव टू कम डावन टू मीट मॅन. आनी खंयच्याच धर्मान ना देव मनशांक आपलेच वस्तुंगी मेळूंक येता. फकत आमच्या क्रिस्ती धर्मान आसा. पुरुश बाबडीलो हें सोत आमी ओळखून घेवया, जेजूक ओदीक ओळखूंक वावरुया, आनी तेन्नाच बाप कोण तो, बापाचो मोग कितें तो, आमचो विस्वास ओदीक वाडटलो. हेंच जाणा जावंक आयज वावडुया आनी इल्लोसो वेळ आमी ह्या उतरांचेर नियाळ करुया. जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवास सांव, आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रीत मेंदिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. ससनाच्या ससनान देवाक सांग. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवास सांव, आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या ससनान देवाक सांग. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्या तुमचें बलिदान सर्पविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रार्थया. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदांच समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मलोली, उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी भावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गेचीं. आतां पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तशें मुखार.
पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जाता आसतना काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज नव्यानी सासणीक कोराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उदगार दिवन भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीम मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्ता तुज्या पोरचोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हांगासर आमी मिसाक एकठांय जाल्या हांव तांची जी कोण वांटो घेता लोक संपर्क साधना उजार करून तांची सगळ्यांची दया कर. जी कोण आपलो वाडदीस मनयता, आपल्या लग्नाचो दीस मनयता तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जी कोण कश्ट वता तांकां तूं इलाज फावो कर. ह्या दिसांनी जायते इंडियेचो प्रयत्न भायल्या लोकांक इंडियेच्या लोकांक इंडियेक हाडून हो प्रयत्न तांचो सफळ कर आनी सगळ्यांक सुरक्षीत इंडियेक पावय. हांक वार मारी देवाची माई सांगाती बागेन दोन मृतांनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किराय सैस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संवस्काय आमकां दी. सुरीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येड्याक आमी बरो वचन वतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. बापा, जंय हांव आसा थंय तुवें म्हाका दिल्याय ती आसची म्हूण म्हजी खोशी आनी अशें तुवें म्हाका दिल्याय ती महिमा ताणें पळोवची. सर्वेस्पराक सोय. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगवत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कार लोलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलें. ह्या पसना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खावतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. सदपदिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो.
वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन सॉंग T12. Bomogalmai amshitai turau gorazakata sodastupau. Bomogalmai amshitai turau gorazakata sodastupau. Mai kakutiche mai mogache mai sorshigунani bollole. Mai kakutiche mai mogache